जे टॅक्सीचे बिल सोशल मिडियाचेर व्हायरल जात आसा ते बिल खऱ्यांनीच तितले आयला, कारण प्रवाशांनी हाय एंड टॅक्सी घेतिल्ली अशें स्पश्टीकरण येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिलें. देखून समाजीक आसा की मोपाच्यान बाणावले वचपाचें तितलेच मोल जातलें अशें माविन गुदिनो म्हणटा. तशेंच सरकार हे दर कमी कशे करचे हे विशीं सरकाराचे यत्न चालू आसा अशें माविनान ह्या वेळार म्हटलां. CM obviously took a review meeting. कशें सगळें वेवस्थीत चलता जाल्यार आफ्टर मोपा एअरपोर्ट हॅज बीन कमिशन आनी चड करून ट्रान्सपोर्टेशन बाकीचे इश्यू सगळे गेले. सगळ्यान वयर इश्यू डेफिनेटली टॅक्सीचो येतलो. एक व्हायरल जाल्लो तो तुमी पयलो आसतलो, तुमी आतां ते टॅक्सीचे तुमी आतांच सांगताले तो कित्याक व्हायरल जालो. एकदां इश्यू नासले इश्यू करपाची प्रयत्न चल्ला. आतां ती जी टॅक्सी हायर केल्ली फ्रॉम गोवा टॅक्सी ॲप, इट वॉज अ हाय एंड टॅक्सी. It was not an ordinary car. There are 4 categories of cars. Different rates are notified. And naturally to go to Marriott from Mopa airport will cost that much. Only आता आमी कितें केला, इतले हाय जावपा नाका म्हूण जे सर्वीस चार्जीस आसा 484 रुपीज विच इज द कंपोनंट. हे सर्वीस चार्ज जेन्ना हाय आसता ऑटोमॅटिकली तेजेर CGST आनी SGST तेजे प्रोपोर्शनेटली तोय चार्जीस हाय आसता. सो ते आमी मातशें रेड्यूस करपा लायला. They are doing it, JAL will do it, so that the overall amount to be paid by the travelling tourists will be less. Sleep सारकी genuine आशिल्ली. It is based on our rates. 1 लाखान लोकांनी दवरपा जाय. तूं तरी एक सादे गाडयेन वयतलो आनी व्हडले SUV वयतलो, डेफिनेटली फरक आसता रेटीन. दॅट वॉज अ हाय एंड कार. रेट्सान खूब फरक आसा. ऑफकोर्स कंपेरेटिवली आनीकूय सांगपाक सोदता, जे गोवा मायल्स आहा दॅट इज कंपेरेटिवली चिपर. It comes to 2,500. So the people have a choice. You travel by Goa miles or you go in Goa taxi app. Or choice लोकांकडे आसा न्हू. And it is not that हेंची सिस्टम खराब आसा गोवा टॅक्सी, तेंची सिस्टम बरी आसा पूण त्यो रेट नोटिफाय रेट प्रमाणे त्यो चलता. आतां हाय एंड कार यू हॅव टू पे मोर. दॅट इज द होल थिंग.